मोगचुनो तुमकां परत एकटी हांव बरी सांज मागता. सप्टेंबराची 8 तारीख आम्हा सुमेस्तांक एक वर्तो दादोसकायेचो दीस सगळ्या संवसारार मोंती फेस्त म्हणजे कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आनी असो फळ जावन आमी लुवणेच्या वेळार आसतना पयले आमी लुवलें भात आनी वरवीं सांगाता जेवन हें कुटुंबाचें फेस्त आचरता. मुरी एक फुलां म्हळ्यार भारीच मोग आसलो देखून हें फुलां अर्पूंची संप्रदाय आमच्या मलगड्याने आमकां दिले आसता. आज ह्या सोबीत वाठारांत हजर जाल्यार तुमकां सुमेस्ताक हांव बरो येवकार मागता आनी मुखलें मागण्या विधी सोलोवच्याक हांव कुटुंबाचे वडील आमचे आत्मीक दिरोक्तर बाप अशोका लागीं विनंती करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सवे असो. नव्या भाताचेर आशीर्वाद प्रस्तावन. आमच्या शेतान देवान अजबा केले. थोड्या म्हयन्या आदी पोंपलेले बी आतां भात जाला. आमच्या वावराक देवान प्रतिफळ दिला. त्या पासत ताका आमी अर्घा दिवया. त्या वेळार देवाचे उतर आमी आयकुया. सांत वापरमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें वा पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काना प्रास जीव व्हरती आनी नेसा प्रास कूड व्हरती न्हयवे. पोले ह्या अंतरालाची सुकणी ती वंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत. तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हयवे. देवाचे उतार. निहाळ. देवान ही पृथ्वी रचला आनी मनशाक ह्या पृथ्वीचो राय केला. देव आमकां सर्वांक पोसता आनी सांबाळता. तरी आमी वाग करून आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडी जाय म्हूण तो आशेता. देवाच्या खुशी प्रकार आमच्या शेतांनी आमच्या रोयतांनी वावर केल्या आनी त्याचो प्रतिफळ जावन हे नवे भात आमच्या समोर आसा. देवान आमच्या वावराक प्रतिफळ दिले पासत ताका आमी अर्घा दिवया आनी ह्या भाताच्या कंचू त्याच्या आशिर्वादान भरून म्हूण आमी त्याच्या लागीं मागया.
सर्वेस्पराचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवे असू. प्रार्थुया देवा, स्वर्ग आणि संसाराच्या रचणार, तू अंतराळाच्या सुकण्याक पोचताय, बागेंतल्या फुलाक सोबयताय, आणि आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंकच्या वेळार पावस दान, पृथ्वी फळां बरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्ल्या ह्या नव्या पार आयज आमी तुजेशी हाडून तुका आमी अर्गांव दिता, आनी तेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून नम्रतायेन मागता. हे पवित्र केलेले पार सेवलेली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी भरोवन आमचे माय संगी एक दीस सर्गार तुका रूप रूप पळोवन तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. पवित्र आमच्या एकवटान जिवच्या तुज्या पुता जेजूचे नावे. मगचनो तुमच्या हाती मोदी साहेबिनीच्या फेस्ताचे नव्यानाचे करतिले आसात. दयाकरून हे नव्यानं आता आमी म्हणूया. ये बाळक मरिये, सरेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जाळ वेंचून काडली आनी साबार देण्यानी तुका नेटयले. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुज्या जिणेन चडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची चडवण जावन तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याचे चरण दसी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाले आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता. आमच्या कुटुंबाचे तुजी दाराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेका सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोषाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरिये, तुज्या बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळक मरिये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान काळी तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी परमळ आपल्या भोवारी प्रसार करतात की, तशें आमच्या बऱ्या उतराचो, करण्याचो आनी बऱ्या जिणेचो परमळ आमच्या भोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन. मगचनो आता आमी फुलां उडोवची फुलां समर्पणची रीत आरंभ करता. भुरगे लागीं विनंती आसा, हांगासर भुरग्यांनो एकादाय करना. हांगासर हो आमचो फ्लॅग वयर करता आसतना मात्र तुमी फुलां मरयेक अर्पोवची. फ्लॅग सकयल जाल्ल्यानच तुमी फुलां उडोवचे रावोवचे. ओके. Now we are going to sing a hymn to Our Lady, and during this time we are going to shower her with flowers. So all children, only when this flag has been raised will you shower her with flowers. Okay? Thank you. आणि 3 पावटी जातले. सो तुम्ही 3 पावटींक फुलां मॅनेज करूंक आहात. ओके. 3 पावटी मरयेक फुलां अर्पोवंक आसात. सो वी हॅव टू डू इट फॉर 3 टायम्स. सो डोंट थ्रो इट इन द फर्स्ट. ओके. सो वी हॅव टू रिझर्व इट फॉर 3 टायम्स. Worthy
जायक नाही का आता आमच्या मायेक आम्ही पुरुषावार इगर्जेक भितर व्हरतले हांव पुरुषावाची रिवाज अशी आसा पयले मुखार कुरीस वेता देखून कोणी गडबडचे नाका पयले मुखार कुरीस वेता ताच्या उपरांत सक्कड फुलां हाडली भुरगीं ताचे नंतर सक्कड वडा ऑल द पेरेंट्स भितर वेचे उपरांत नवे बेंचार केल्ले नवे व्हॉलंटियर्स घेवन भितर वेतात आणि तुमच्या सहकाराक हांगासर आशीर्स आसा जायत तांचे इन्स्ट्रक्शन तुमी पाळचे निमाणे मोरयेची पालखी घेवन भितर वेतात याजक संगीत जायत ही रिवाज तुमी पाळची पयल्यान पयलें कुरीस उपरांत सर्व भुरगीं ताचे उपरांत सर्व लोकांनी भितर वेचे उपरांत निमाणे मोरयेची पालखी घेवन तशेंच नवे घेवन याजक बाप आल्तारीक वतले देखून एक सूचन आसा 38415 कोणाची गाडी तर जाल्यार देखून बेगीन तुम्ही ती गाडी काडूंक विनंती आसा ती वाट ब्लॉक करते म्हणून तिळसून आयला 38415
व्यासक्तीन तुझ्या उसरत्म्या मोज्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेचो नमा नमा नमन मोरिये नमा नमा नमन रानिये तुका वनिता नमा नमा नमन मोरिये नमा नमा नमन रानिये देवपुताचे माये सर्गीचे दुरान्ये पाताचे शेकाये मोगाळी नमा नमा नमन मोरिये नमा नमा नमा
थाळी असावा ते एक पडी पावना आणखी घट्ट थाळी असावा. आम्ही हॅपी बर्थडे म्हणताना केक कट करताना सगळ्यांच्या बर्थडेक थाळी भेटतो. मम्मा मेरीच्या बर्थडे किती भेटतात. ओके आज म्हणजे सगळी तुमच्या लागेल म्हणजे इंग्लिश फॉर्म नाही मला तिथे इंग्लिश कळलं नाही तुमचा समजून आपल्याला काय तर गोवाची एक सुमित्र बोल इतर निघाली तिचे नाव असा रेडी म्हणजे सांगा तिथे मग सगळं तुमच्या कुकारे सवय आमचे मानाचे सैरे हांगासर येऊन पावल्यात आणि कष्ट तुमचे लागेल टाइम पास आमच्या मानाचे सैरे वी हॅव स्पेशल इन दिस फीस्ट कोणत्या कॉलेज आहे व्हॉट वी हॅव स्पेशल इन दिस फीस्ट मोठे फेस्ट आता किती गुरा आटा पण असा. Don't be shy, come on. No way, let's see what they are going to do. तसेच त्या देखून आम्ही ताका स्वागत करतो. तसेच आणि एक मानाचो सैरो जावन आसा आम्ही स्वागत म्हणता. आमच्या कोटी मंडळा तर्फे तुमकां सर्वांक या कार्याक आम्ही तुमकां स्वागत म्हणटा. तुम्ही येवन हे कार्य सोबयला त्या देखून आमी तुमकां परतून आणि एक स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां.
वचन सोमेस्तांचे स्वागत केल्या आपण त्यांना उघडत थाळी देऊया आणि सगळं सही उघडत थाळी देऊया जेव्हा सहकारी स्त्रीवर आणि मानाच्या स्त्रीवर सगळ्यांनी पुढे जायचे आईच्या प्रोग्राम दिलो पेटवतो हे कार्याची सुरुवात करायची. There is now request our guests, our reverend guests to rise and सुरुवात करतात रोजवाडा आम्हा सोमेस्तांचेर मोरी मारी फातू पंखोनी म्हणून आशेवलो व्यक्त थाळ्यांच्या आवाजान आईच्या ह्या कार्याक बरें मागया. आयमोनच्या प्रत्येक घरात आज हो संभ्रम आचरण करू मम्मा मायेचो बर्थडे जावन आसा घट्ट थाळयो आमच्या मोगाळी मायेक. लेट्स विश एवरीवन अ हॅपी बर्थडे. सहवाड तुमचे नमस्कार स्वीकार करची. Babies, it all decorated very well. It all shows your culture, your sweetness of belonging together. And our Father Ashok is also doing a great work to make you unite together and to have a great celebrations. Our St. Paul Church is always happy to have your faces here because just like Mother Mary, you are all beautiful. Just like Saint Joseph, you are also very handsome. So you are making this evening so beautiful and decorating it well in the right manner, and everything is so tasty. I am enjoying well, and God's grace with Mother Mary and Saint Joseph come upon you and bless each one of you. Thank you so much. त्यांची ओळख करून दितात. ओळख करून दिजे म्हणना आमचे पैकी असा माणूस जॉयल क्रास्टा काही आवाज असा ते जॉयल
Grade 1 children. They're very sweet, very lovely, and I just want to share a moment or two that I have had, a little laugh about some things that have happened. So while one day we were discussing about Jesus in the Gospel, and I said that Jesus was walking ahead and his disciples were walking behind him, and we were discussing among themselves, all of them, we were discussing who was the greatest among them. And suddenly Jesus turns around. And I asked the children, because I had already read the Gospel to them, I had asked the children, what do you think Jesus said to them? Of all the answers I could have thought of, one तीन जो करते तीन वर्ड देना सबका loudly come on देव रे we had a very special event in the Roman Catholic Church. We had the canonization of the Saint of our times, Mother Teresa, now Saint Teresa of Calcutta. This is होण्यासणारी आमचो भारत देश आपणाव सगळ्या संवसारांक क्रिस्ताक साथ दिली महान स्त्री आज सेविरासान बजळटा ह्या आमच्या आवयक मान करून फ्रॉम मदर ऑफ गॉड टू सेंट म्हणलो हो टॅबलो आतां आमी तुमचे मुखार सदर करता आनी तुमचो भरपूर सहकार आशिता आतां तुमचे मुखार फ्रॉम मदर ऑफ गॉड टू सेंट देव बरें करूं Apostoli,
I am sorry. Miracle. Pray.
você distraísse. Que triste, quase sem fé. Entre pra nossa roda e comece a bater o pé. Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai bate o pé, faça assim como eu. Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai assim que meu amor entendeu. Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai bate o pé, faça assim como eu. Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me entendeu. You are always with us. May your grace flow in our hearts and in our family as we are celebrating this beautiful day. Keep us all happy and healthy. And may your blessing come upon this Norway and bless it in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mongchano mana cesere hangasere kutmaso odel firgas kutmaso odel bap ashok he nove vante asa amkai jeवनाच्या काउंटर असताना त्यांचं नवे आयते दोरला ते स्वीकार कर फुडेचे ताचे पहिले दायकन तुमची बसका स्वीकार करा जेवणाची मांडावळ हांव तुमकां सांगता देव बरे कर. During our command is the Robert D'Souza National Railway Company. Command is not going to manage the Robert Robert. कौन कहता है बाबा